म्हाका दिसता आमी दर दिसाक जितले ह्या गजालीचेर उलयतात एक एक आस्पेक्ट ह्या गजालीचो मुखार येत रावता। काल उदय बाबान एक आस्पेक्ट हाडिल्लो, आज कालूस बाबान बरो आस्पेक्ट हाडलो की एक्झिस्टींग लॉ भितर जितल्या लोकांक तांच्या घराचो मालकी हक्क दिवपाक जाता तो पयलीं दियात रादर देन ब्रिंगींग सम मोर लेजिस्लेशन्स। आय थिंक व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट। हांव आज ही कार्यावळ सोपयतना एकच गजाल म्हणटा की आमी कालय पयर सांगिल्ले डेटा दाखयात, काल सांगिल्ले मेजॉरिटीच्या गुरमी भितर रावन लेजिस्लेटीव गजाली अशी हाराकिरी करनाकात म्हणून। एक गजाल बरी की मुख्यमंत्र्यान मुखार सरून सांगलें की आय एम ओपन फॉर सजेशन्स, आय एम रेडी टू रिइंट्रोड्यूस द बील। खंयचेय सरकार जेन्ना लोकांचो आवाज, जनतेचो आवाज आयकता तेन्ना म्हाका दिसता ते सरकारा खातीरय बऱ्याचें आसता, जनते खातीरय बऱ्याचें आसता। पण त्याच बरोबर जेन्ना हो प्रोसेस परत करपाची भाशा उलयतात तेन्ना ताज्या फाटलें इंटेन्शन कितें आनी तें इंटेन्शन योग्य रितीन मुखार वतलें आनी कायद्याच्या चौकटी भितर, संविधानाच्या चौकटी भितर मुखार वतलें हें पळोवपूय आतां ह्या सरकाराची, मुख्यमंत्र्यांची प्रायमरी जबाबदारी जाल्या। आनी ती जबाबदारी जर तांणी वेवस्थीत पार पाडली जाल्यारच हें बील रिइंट्रोड्यूस करपा भितर, परत पास करपा भितर अर्थ उरतलो। आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग। आनी परत कृपा करून जेन्ना राजकारण एक वटेच्यान आनी कायदो करप दुसरे वटेच्यान, कायदो हो शासनाचो उरता, दर खेपेक तातूंत भितर अमेंडमेंट मागत रावप, बदल करत रावप हें कोणाकच सोबना। त्या खातीर कायदो करतना तरी तातूंत भितर राजकारण आनी मतांची गोळाबेरीज करची न्ही, कारण कायदो हो सगळ्यां खातीर आनी शासनाचो उरता। इतलेंच मागता, फाल्यां तें सरकार खंयचेंय आसूं, कायद्याचें राजकारण करनाकात। हें हांवें कालय सांगिल्लें, आजय म्हणटा।